जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब। ओजियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप। सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो। हांवें इफ्रामाक चलोवंक शिकयलें आनी ताका म्हज्या हातांत घेतलो, तरी हांव ताचो परामोस करता म्हूण ताणें वळखूंक ना। काकुतीच्या दोऱ्यांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें ताका ओडून हाडली। भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें ताका वेंगोयली आनी ओडव घालून ताका जेवण वाडलें। म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कापता। म्हजो राग हांव ताचेर काडचो ना, इफ्रामाचें हांव आनीक निसंटन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव। तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटन करूंक म्हाका खुशी ना। देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार। जबाब, सडोणेच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले। दुसरें वाचप, बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप। भावा भयणानो, देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव। तरी आसतना थाव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सभे माझार उजवाडाचें काम ताणें म्हाका दिलां। रचणारा देवान हो गूट काळाच्या अरुंभागतांत आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो। ह्याच खातीर ती देवाची अगणीत जानवाय फकत आतां पवित्र सभे वरवीं सर्गीच्या प्रवाद्यांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची, हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवें देवान सासणांगठान येवजलेली मांडावळ। ताचे सवें ताचेर बाबात दवरून देवाची विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा। ह्या खातीर ज्याचे थान स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां। तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं, की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणान पर्यंत रिगतल्या बळान घोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें। हे परी तुमची बुनयाद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगळी जानवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतले आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण भरतेन भितर सरतले। देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार। भाग्यवन पावलून इफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणींनो, देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव। तरी आसतना थाव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगटचे देणें म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सभे माझार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां। रचणारा देवान हो गूट काळाच्या आरंभाकथान आपणाच भितर लिपून दवरलेलो। ह्याच खातीर ती देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सभे वरवीं सर्गीच्या प्रवाद्यांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची। हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवे देवान सासणांक थावन येवजलेली मांडावळ।
ताचे सवे ताचेर भावार दवरून देवाशी विश्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे थावन सरकार आनी संवसारान सगळे बापूयपण उपजता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतले काडून हे देणे तुमकां फाव करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यांत रिगलेल्या बळान घटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचे. हे पोरी, तुमची बुनियाद आनी पाळा मोगान रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटले आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे समूर्त भरतेंत भितर सरतल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 19 वळी 31 ते 37. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खेरीज दोबाच्याचो सुनवार लागीं पावलोलो. देखून सुनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावच्याक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाताकडे मागले. शिपाय आयले आनी जेजू बराबर खुर्सार मारल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूस तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस वितली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवले. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरच्याक ह्यो गोवायक्यो दिल्यात. ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एकपूण हाड मोडचें नात. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास बिदलाल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. निया प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोरता. म्हटल्यार आयज आमी जेजूच्या मोगाची परब समोरता. जायते पावट वेगवेगळ्या समारंभांनी काळजाची निशाणी पितारलोली व चित्तारलोली आमी पळयता. हाचो अर्थ म्हटल्यार मोग. जेन्ना एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस वितली, रोखडेच रगत आनी उदक व्हांवले. आपल्या काळजांतले रगत वारून जेजून म्हज्या पातकाचे फारीकपण दिले आनी आपल्या काळजांतले उदक वारून म्हाका धुवन काडलो, नितळ केलो. हो जावन आसा जेजूचो मोग. सिस्टर मार्गरेट मेरी अलाक्योक ही भाग्यवंत माद्र भयण जेजूच्या काळजाची खोल भोक्ती करताली. तिणें जेजूच्या काळजाची तुस्त करून अशें बरोवन दवरलां, जेजूचे भोव पवित्र काळीज मनशाच्या मोगान लासता.
मनशाक मोलादीक देण्यांनी आनी कुरपेन भरूंक सोदता. खालतेखायेक आनी नेणारांक वयर काडूंक आशेता. तरी मनीस आपल्या शेळ्यामेळ्या पातकी जिविता वरवीं जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक फकत दूख आनी अनउपकारपणूच जाता. आयज जावन आसा जेजूचो मोग आमचे सवे अनुभवचो दीस. आयज दर एक क्रिस्ती मनशान जेजूच्या काळजाची भक्ती करून ताचो मोग आनी मोगाक फारीक करूंक पातक्या मेकळें जिवीत जिवची गरज. जेजूच्या काळजाची खरी भक्ती करपाची गरज. आनी आमी म्हणूंक फावो, जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें.